परतून एकदा येवकार आमी भासाभास करतात श्रीकांत नागवेकर हांच्या कडेन. सर हे जे इंडियन नॅशनल कॅलेंडर आसा हें तुमी सांगलें की एक तिथी घेता आनी भारतभर ती इम्प्लिमेंट करता. सो सगळ्यांक आनी कन्फ्युजन ना. म्हणजे भारतान आमची इतली पंचांगां आसात की सगळे म्हणजे धार्मीक कन्फ्युजन आसता. एक सुटी केन्ना येवपाची, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल दिवाळेची सुटी केन्ना येतली अशें केलें जाल्यार इंडियान एक सुटी आसची ना, सगळे कडेन वेगळे दिवाळी येतात. ओके, सो हें इंडियन नॅशनल कॅलेंडर हे सगळे जे डिफरन्सीस आसा ते कमी करपा खातीर, ते काडून उडोवपा खातीर केल्लें. आतां हें इंडियन नॅशनल कॅलेंडर जें आसा हातूंत आनी थोडें कितें तरी स्पेशालिटी आमकां सांगात. आनी खाशेलपण म्हणटा कितें जाणा, म्हणजे आतां पळय आतां हें कॅलेंडर जें आसा पळय तें हांवें सुरवातेक सांगलां हें पूर्ण खरें म्हणल्यार हें शास्त्रीय आसा. आतां पळय आमी वर्स केन्ना सुरू जाता आमचें तें त्या वेळार उत्तरायण सुरू जाता. म्हणजे एक्झॅक्टली सोलार, लुनार आनी अर्थाचें मुवमेंट गृहीत धरून हें इंडियन नॅशनल कॅलेंडर केलां. आतां हें कॅलेंडर पुराय सौर कॅलेंडर म्हणजे पुराय सोलर कॅलेंडर. हेतूंत आमी म्हयन्याचें नांव मात हिंदू पंचांगा प्रमाण दिलां हे कॅलेंडरान. निमाणे कडेन आनी एक म्हत्वाचें कॅलेंडर म्हणजे जागतीक कॅलेंडर म्हणटात ताका, जे म्हाका दिसता इंटरनॅशनल कॅलेंडर म्हणटात. तें इंटरनॅशनल कॅलेंडर हाचे बद्दल कितें तरी सांगात आमकां. कॅलेंडर फक्त आमी शास्त्रीय आदाराचेर धरूंक शकना. आमी कॅलेंडर वेवसाय वेव्हार पळोवन वेव्हारीक आसपा जाय. फक्त आमी शास्त्रीय घेतलें म्हणून तें जावना. आनी खरें म्हणल्यार आतां जी कितलींय कॅलेंडर आमी वापरता पळय तें एकय कॅलेंडर तशें वेव्हारीक दृश्ट्यान वापरता आमी. ग्रेगोरियन सोंपें सुटकें म्हूण तें सोयीचें जाता. म्हणजे इंग्लीश कॅलेंडर. इंग्लीश कॅलेंडर आमचें हिंदू पंचांग तशें जावंक शकना. वेव्हारीक दृश्ट्यान तें सोयीचें जावंक शकना. म्हणून आमी चडशें आतां ग्रेगोरियन कॅलेंडर वापरता, म्हणजे इंग्लीश कॅलेंडर. म्हणजे आमी इयर एंडींग 31 मार्चाक एज पर इंग्लीश कॅलेंडर. आनी ताका जागतीक मान्यता मेळ्ळी. पूण तेतूंकय त्रुटी आसातच न्ही. हेतूंत त्रुटी म्हण सारक्यो सोंप्यो म्हणजे दर म्हयन्याक एक दीस एक म्हयनो एक 28 दीस जाता, 19 दीस जाता अशें. हे त्रुटी ना करपा खातीर. म्हणजे सर आमचें जें इंग्लीश कॅलेंडर आसा हातूंत म्हयने सगळे सारके येनात. 30, 31, 28, 29 ही हाजी डिफॉल्ट आसा, डिफॅक्ट आसा. डिफॅक्ट म्हणून ते विचार जागतीक लेवलाचेर विचार जाल्लो एक पर्मनंट कॅलेंडर आनी तेतूंत बदल ना. युनेस्को एक कॅलेंडर तयार केलें. आनी हे कॅलेंडराचें म्हत्व खूब इंट्रस्टींग आसा. तेणें कितें केलें, 3 म्हयन्याची गट केले. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. मागीर फुडलो 3 अशे 3 म्हयन्याचे गट केले. 4 गट केले. आनी जानेवारी म्हयनो 31 दिसांचो. मागीर 30 आनी 30. मागीर फुडले गट आसा पळय तसोच. पयलो 30, मागीर मार्च, एप्रील, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून. एप्रील 31 दिसांचो, मे 30 दिसांचो, जून 30 दिसांचो अशें. हेजें म्हत्व म्हणजे कितें, पर्मनंट कॅलेंडर. म्हणजे कळ्ळें. म्हणजे 15 ऑगस्ट बुधवाराच येतलो. म्हजो बर्थडे अमकेच दिसा येतलो. म्हणजे ऑल थ्रू आउट माय लायफ तो ब्रेस्ताराच येतलो. तशें म्हणजे तें मॅच जाता सारकें. तूं प्लॅनिंग कर फुडलें त्या प्रमाणें. म्हणजे म्हाका शेनवारा येता, म्हजो बर्थडे विकेंडार येतलो केन्ना येतलो. म्हणजे प्रत्येक वर्सा जर चवथ अमके दिसार आयली जाल्यार अमके तारखेकूच येता अशें. म्हणून त्या खातीर शाळांची बी सारके वेळापत्रक सारकें जातलें. म्हणजे प्रत्येक एवरी इयर स्कूल सोमाराच सुरू जातली. अशें वेकेशन सारकी. हे स्पेशालिटी आसा युनिवर्सल कॅलेंडर. तर सर इतली इन्फॉर्मेशन आमकां दिली तुमी. कॅलेंडर, कॅलेंड्रीक सायन्स, लीप इयर, इंडियन नॅशनल कॅलेंडर, कितलीशी म्हायती दिल्ली. म्हाका गॅरंटी आसा की आमचे जे दर्शक आसात तांकां ही खूब उपयोगाची आसतली. कित्याक हें दैनंदीन आमचें जें लायफ आसा, डे टू डे लायफ, हातूंत ही सगळी इम्पॉर्टंट गरजेची म्हायती आसा. पूण आमचें करिकुलम स्कुलांनी बी भुरग्यांक शिकयनात. सो म्हाका दिसता एका अर्थान खुबशें एज्युकेशन, नॉलेज वाडोवपाचो कामूय बी हे प्रोग्रामांतल्यान आमी करूंक शकतात. आनी तशेंच तुमी आमच्या दर्शकांक केलें हाजे बद्दल हांव तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. आय विश यू लाँग लायफ, फूल ऑफ गूड हेल्थ आनी गूड विशीस. आमी पावले डेंपे कॉलेजीन मिरामार आनी म्हज्या बरोबर आसात हिस्ट्री डिपार्टमेंटाची स्टुडंट्स. तर आमी हांगा आयल्या वीक डिस्कस करपाक. जो आठवडो आसा आमचो, त्या आठवड्याचो कन्सेप्टूय एस्ट्रोनॉमीचेर आसा. म्हणजे खगोलशास्त्राचेर तो फुल्ली डिपेंड आसा. तो कसो तें आतां आमी डिस्कस करया. सो आठवड्याचे जे दीस आसात दॅट इज द नेम वीक. हो कन्सेप्ट येता एक जर्मेनीक म्हणून एक सिविलायझेशन आशिल्लें युरोपान, तांचे कडल्यान वीक म्हणून तांचो एक वर्ड आशिल्लो. वीक म्हणजे समथींग दॅट चेंजीस, मुव्स फास्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आमचे जे हें आसा पळय डेज ऑफ द वीक, दे आर द फास्टस्ट मुवींग थिंग्स न्ही. मंथ स्लो मूव जाता, वर्स स्लो मूव जाता, पण फास्ट कितें मूव जाता, डेज.
दीस धांवतात म्हणटा न्ही आमी, म्हणटात काय ना कोंकणीन. सो दीस फास्ट मूव जातात म्हणून तांणी दिसाक वीक अशें WEEK वीक हो फुडें तांणी नेम केलो. ओके. आनी सगळ्यान पयलीं जो कन्सेप्ट आसा विकाचो, आमचो जो वीक आसा न्ही हो कितले दीस आसता 7, ते 7 दिसाच्या विकाचो फर्स्ट कन्सेप्ट खंय आयला सांगात पळोवया. तुमकां आयडिया आसा खंय आयला आसतलो? इन वीच पार्ट ऑफ द कंट्री, वीच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? आं, इंडिया. ओके. सदां म्हणटात न्ही सगळें येता ते इंडियेंतल्यान येता, पूण दीस टायम आय थिंक तुमचें आन्सर करेक्ट आसा. अशी हिस्ट्रीन आमचे रेकॉर्ड्स आसा की इन 11th century BC वीक फॉलो करताले, 7 दिसांचो आठवडो. इंडियेन पयलीं रेकॉर्ड आयले ताजे, आनी दुसरें मागीर खूब उपरांत म्हणजे 6th century BC सगळे हिब्रू बी आसा. हिब्रू म्हणजे खबर आसा ज्यूइश. सो तांचे सगळे रेकॉर्ड्स मागीर मेळटा आमकां. पण फर्स्ट रेकॉर्डेड 7 day ऑफ द वीक हें आमकां हिंदू कॅलेंडरान मेळटा. सो थंयच्यानूच आमचो वीक फुडें सुरू जालो. आठवड्याचो कॉन्सेप्ट कॅलेंडरान आयलो अशें आमी बिलीव करतात. हांव एक विचारूंक सोदतां की आठवड्यांत आमचे फक्त 7 दीस कित्याक आसता? ते प्लॅनेट्साचेर डिपेंड आहा. सोमार, मंगळार, बुधवार. सो प्लॅनेट्सांची नांवां ती. पण म्हाका तुमी एक सांगात, जे आमचे प्लॅनेट्स आसा न्ही आठवड्यात कितें दीस आसा? सोमार, मंगळार, बुधवार. हे सोमार आनी आयतार हे कित्याच्या वयल्यान आयल्या? सन आनी मून. ते प्लॅनेट्स न्हय. पूण आमचे एन्सेस्टर पिशे आशिल्ले तर तांकां प्लॅनेट्स म्हणपाक. सो तसो न्ही तो कन्सेप्ट इज नॉट ऑन दॅट. ताजो एक्चुअली कन्सेप्ट तसो न्ही. तो कितें तो सांगता हांव तुमकां. आमी वेदीक पिरियड उलयलो अबावट 3100 years एगो. तो कन्सेप्ट वेदीक पिरियडाचो आसा कितें जाणा. फर्स्ट डे ऑफ द वीक तांणी कितें सुरू केल्लो? आयतार, संडे, बिकॉज सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी जे डेज ऑफ द वीक नेम केले न्हय, द डेज ऑफ द वीक आर नेम्ड आफ्टर 7 things that मूव इन द स्काय. कळ्ळें तुमकां? म्हणजे आकाशांत 7 वस्तू मूव जातात. आतां आकाशांत नक्षत्रां मूव जातात ते खबर आसा? जातात? जायनात. आकाशांत नक्षत्रां फिक्स उरतात. आकाशांत नक्षत्रां फिक्स उरतात, बरोबर न्ही? स्टार्स डोंट मूव, बट वॉट मूव्स? प्लॅनेट्स मूव जातात. सो आकाशांत आमच्या एन्सेस्टर्सांक कितें दिसलें जाणा, सन मून मूव जातालो आनी ती आमची ग्रह आसात 5. खंयचे ते? मर्क्युरी, व्हिनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न. हे मूव जाता अशें तांकां दिसतालें. सो हाज्या वयल्यान तांणी नेम्स ऑफ द वीक 7 केले. ते क्लासिफिकेशन 7 केलें. 7 मुवींग थिंग्स इन द स्काय. ओके. पण सिंपल आमचे जर युरेनस, नेपच्यून, प्लुटो हे प्लॅनेट्स आसा, हे जर आमच्या एन्सेस्टरांक खबर आशिल्ले 4000-3000 वर्सां पयलीं, जाल्यार कितें जातलें जाणा, आठवडो 9 दिसांचो जातलो आशिल्लो आनी आयतार तुमकां निमाणो पडटलो आशिल्लो आफ्टर 10 days. सो अशें जातलें आशिल्लें. ओके. सो हे सगळें आसा पळय. आतां वेदीक टायमान नांवांय तशींच दिल्या. आयताराक आमी संस्कृतान एक्चुली इन वेदीक पिरियड वार असो नाशिल्लो. वार हो शब्दूच आयला न्ही, एक संस्कृत शब्दा वयल्यान. ताका वासर म्हणटात. वासर हे शब्द संस्कृत वर्डांतल्यान वार हो दीस हें आयला, वर्ड आयला. सो सोमवार. ओके. एक्चुली रविवार आशिल्लो तो आदित्यवार म्हणून आशिल्लो. आदित्य म्हणजे कोण? सन. ओके. मागीर सोमवार. मागीर कितें आशिल्लो? मागीर कितें? सोमवार जातकच कितें? मंगळवार आशिल्लो. तो एक्चुली मंगळवार नाशिल्लो, तो भौम वासर म्हणून आशिल्लो. भौम म्हणजे मंगळ. ओके. वेदीक नेम ऑफ मार्स इज भौम. सो भौम वासर आशिल्ले. बुध वासर. मागीर वेदीक नेम आशिल्लें ऑफ जुपिटर वॉज नॉट गुरुवार म्हणटात न्ही. वॉट इट वॉज? कोंकणीन कितें म्हणटात? बेरेस्तार. सो कोंकणी वर्ड इज एक्चुली संस्कृत. ब्रेस्तार म्हणजे बृहस्पतीवार. मागीर शुक्राराक आमी शुक्रवार असो नाशिल्लो, भृगू वासर म्हणून आशिल्लो. भृगू म्हणजे विनस. ओके. आनी शनिवासर म्हणजे शनिवार. अशे डेज ऑफ द वीक पडले. आनी तुवें विचारलेलें न्ही 7 days कित्याक आसा, ताका आनी एक इंट्रस्टींग स्टोरी आसा. अशें बायबलान येता की देवान 6 दीस लागले संवसार करपाक, टू क्रिएट द वर्ल्ड. आनी 7व्या दिसा देवान रेस्ट घेतली. म्हणूनच कन्सेप्ट आसा. तुमकां 7वें दीस हॉलिडे मेळटा काय ना? सो 6 days तुमी काम करपाचें आनी 7वें दीस तुमी रेस्ट घेवपाचें. हें देवान केल्लें म्हणटात आनी त्या खातीर आमी फॉलो करतात. अशें आसा. दॅट इज अ कन्सेप्ट. आनी एक तुमकां हांव जोक सांगूंक सोदतां. ओके. तुमी एक केन्ना SMS करून कोणाक धाडूंक शकतले. आतां जोक असो आसा की एक सेंट आगोस्टीन म्हणून आशिल्लो. आयकला तुमी? ओके. ओल्ड गोवा एक टावर आसा पळय, सेंट आगोस्टीन्स टावर. ओके. सो सेंट आगोस्टीन म्हणून एक सांत आशिल्लो. तो एकदां सरमेव दितालो चर्चीन, खंय तरी चर्चीन सरमेव दितालो इन युरोप. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की देवान 6 दिसान संवसार केलो म्हणून. तेन्ना एक मनीस बशिल्लो, तो मातसो कॉदीक आशिल्लो मालक्रियांत. तो सेंट आगोस्टिनाक म्हणपाक लागलो की 6 दीस देवान संवसार केलो जाल्यार 7वें दीस देव कितें करतालो? ओके. आगोस्टिनान कितें सांगलें खबर आसा तुमकां? ताणें सांगलें की 7वें दीस तो हेल करतालो, नरक करतालो, जातून तुजे असले क्वेश्चन विचारते मनशांक तो घालतालो मागीर फुडें. सो अशे जोक्स आसा अबावट द कॅलेंडर. सर आतां आमी कोंकणीन आठवडो म्हणटा न्हू, बट हितून विकाक फकत 7 दीस आहा. आठवडो म्हणजे हेजी हिस्ट्री कितें? आतां आठवड्याक 8 दीस, आठवड्याक 7 दीस आसतात, पण आमी आठवडो म्हणटात म्हणजे 8. हें कित्याक? हाज्या फाटल्यान एक बरीच इंट्रस्टींग हिस्ट्री आसा. ती आमच्या फुडलो जो भाग आसा स्टार टेल्स, तातूंत हांव तुमकां सांगतां.
वर्ल्ड एक म्हाका ऑन इंटरनॅशनल लेवल एक कन्सेप्ट आसा 8 दिसाचो वीक. ओके, तो एक कन्सेप्ट म्हाका मेळिल्लो. आतां जालें कितें हो वर्ड इटॅलीच्यान येता. एन्शंट इटॅलीन मेनी इयर्स एगो ओके इन BC टायम्स इन इटली एक कन्सेप्ट आशिल्लो 8 डे विकाचो. सो 8 डे विकान तांणी कितें करताले 7 दिसा एग्रीकल्चर करतालीं आनी 8व्या दिसा ते एग्रीकल्चर कितें जाता तांची फळां फुळां कितें उगवतात ती बाजारान व्हरून विकताले. म्हणजे बाजाराचो दीस कळ्ळें तुमकां. आठवड्याचो बाजार म्हणून आयकला शब्द तुमी. आठवड्याचो बाजार गोंयानूय म्हणटात ताका. इन इटली दे यूज टू कॉल इट नुंडियल सायकल म्हणटाले. 8 दिसाचो वीक आसतालो आनी 8व्या दिसा बाजार करपाचो असो कन्सेप्ट गोंयानूय आसा. आयकला तुमी. जशें की हांगा आसा ब्रेस्तार माणस्तरी आसता आनी शुक्रार म्हापसा. हय बरोबर. म्हणजे आनी सगळे म्हणजे पेडण्या बिडण्या सगळे कडेन एक दिसार असो आठवड्याचो बाजार म्हणून करतात. ओके, हो आयकला आसतलो कन्सेप्ट. अशी कन्सेप्ट आयल्या अबावट 8 डे वीक. ओके, 8 डे वीक. पूण मागीर फुडें ती पयलीं तशी 8 डे आशिल्ली. फुडें रोमन्सांनी ती 7 डे केली. 7 डे केली आनी फॉलो केली. पण तरी ताका तांणी ऑक्टेव बी अशें नांव दिल्लें तांकां. बिकॉज इवन इफ द वीक वॉज 7 days दे यूज टू बिलीव इट वॉज 8 days. फॉर एग्जाम्पल कितें जालें जाणा आफ्टर क्रायस्ट ज्या दिसा ताजी गूड फ्रायडे दिसा ताका खुर्सार मारलो आनी तो केन्ना वयर आयलो ऑन वीच डे वयर सरलो पुनर्जन्म जालो तो इस्टरा दिसा. सो अशें बिलीफ आशिल्ली इन एन्शंट चर्च इन होली रोमन एम्पायरान बिलीफ आशिल्ली की जो 7वो दीस आसा तो डबल डे आसा. म्हणजे 7व्या दिसा क्रायस्ट पयलीं मेल्लो आसता पूण मागीर सकाळीं दिसा हाजे इस्टराच्या सकाळीं तो कितें जाता रायज जाता. सो नवो दीस सुरू जाता. सो संडे आसता आनी संडे दुसरो नवोय दीस सुरू जाता. सो न्यू डे स्टार्ट्स ऑन संडे. सो संडे वॉज अ डबल डे. कळ्ळें तुमकां. हाकाच चर्च ऑक्टेव म्हणटाली. सो 8 डे वीक. 8 डे एक्चुअली नॉट फिजिकल 8 days पण द कन्सेप्ट वॉज दॅट द 7 day वीक बट देर आर एक्चुअली 8 days अँड द 8th डे वॉज द स्पिरिच्युअल डे. दॅट इज वाय मीस केन्ना चड करतात म्हणजे चड इम्पॉर्टंट केन्ना आसता खंयच्या दिसा संडे. बिकॉज ऑफ दॅट. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दॅट. हॉलिडे आसता म्हणून मीस संडे नसता. बिकॉज 8th डे इज अ व्हेरी होली डे. 8व्या दिसा क्रायस्ट वयर सरिल्लो. सो इट वॉज कॉल्ड द 8th डे ऑफ द वीक. अशी कन्सेप्ट आसा सगळ्यो. ओके. थोडे जाण क्वेश्चन विचारतात की जर इंडियन कॅलेंडरार कळटा आमकां सोमार मंगळार बुधवार दे आर सोम मंगळ बुध गुरू शुक्र शनी हे प्लॅनेट्स. ओके. पूण इंग्लीश कॅलेंडराचेर सॅटरडे इज वॉट सॅटर्न, मंडे इज मून, संडे इज सन. बट वॉट अबाउट द अदर डेज कितें आसा. ट्यूजडे म्हणजे कितें मार्स, वेडनसडे म्हणजे मर्क्युरी. एक्चुअली इट इज सो. ओके. ते सगळे एन्शंट युरोपान सगळे जे सिविलायझेशन्स आशिल्ले तांचे देवा वयल्यान नेम केले ते. यू वील बी सरप्रायज्ड. एक मायथॉलॉजी आसा सगळ्यो तरेतरेच्यो मायथॉलॉजी आसा. स्कॅन्डिनेवियन मायथॉलॉजी, नॉर्स मायथॉलॉजी ही सगळी सिविलायझेशन्स आसा. सो तांच्या वेगळ्या वेगळ्या सिविलायझेशनाचे देव आशिल्ले ते तांच्या वयल्यान ते नेम केला. फॉर एग्जाम्पल मार्स आसा. ओके. ट्यूजडे. ओके. ट्यूजडे द गॉड ऑफ वॉर. ओके. इन नॉर्स कल्चर वॉज कॉल्ड ट्युएन. ट्युएन म्हणजे कितें ट्यूजडे. ट्युएन्स डे म्हणजे द डे ऑफ मार्स. ओके. तशेंच आनी एक देव आशिल्लो ही वॉज कॉल्ड वेडेन. ही वॉज रिप्रेझेंटेड वीथ मर्क्युरी. मर्क्युरी म्हणजे बुध. सो बुधाचो जो गॉड आशिल्लो तो वेडेन आशिल्लो. सो वेडेन्स डे म्हणजे कितें वेडनसडे. आनी आमी कितें म्हणटात ताका बुधवार. सो बुध आनी वेडेन आर द सेम थिंग्स. ओके. हे लोकांक कळना. आनी तसो थर्सडे येता. थर्सडे खबर आसा तुमकां कोणतो. थर्सडे गुरुवार. जुपिटर इज द किंग ऑफ द प्लॅनेट. तसोच एन्शंट मायथॉलॉजीन नॉर्स मायथॉलॉजीन देव आशिल्लो किंग ऑफ द गॉड्स. हू वॉज ही वॉज जुपिटर. जिओस म्हणटाले नाल्यार ताका म्हणटाले थॉर. ताच्या वयल्यान थॉर्स डे इज थर्सडे. ओके. तशीच फ्रिया वॉज द गॉडेस ऑफ ब्युटी अँड लव. सो आउट ऑफ हर शुक्रवार आमी म्हणटात न्ही. एस्ट्रॉनॉमी बद्दल आनी तांचे जे आमचे लायफार इफेक्ट आसा. इफेक्ट म्हणल्यार ताजे आमचे कितलेशे वस्तू आसा जे आमी डे टू डे फॉलो करतात. कॅलेंडर जावं वीक जावं टायम जावं हे सगळे डायरेक्टली आकाशाक रिलेटेड आसा. हे सगळे तुमकां जर जाणून घेवपा जाय जाल्यार हो प्रोग्राम तुमकां पळयत रावचो पडटलो. आतां म्हजो वेळ मात जायत आयला. हे कॅलेंडर हो कितलो इंट्रस्टींग टॉपीक तें तुमकां कळ्ळेंच आसतलें. सो हो टॉपीक हांगा काबार जावं ना. फुडेंय बी आमच्या फुडल्या एपिसोडानय बी आमी कॅलेंडर चालू दवरतले. ऑल ओवर द वर्ल्ड कितले तरी धर्म आसात, कितले तरी कल्चर आसात. हिंदू कल्चर आसा, इस्लामीक आसा. हे सगळे कल्चरांचे जे कॅलेंडर्स आसा हाजेर थोडे आमी उजवाड घालपाचे प्रयत्न करतले. पळयत रावात अंतरिक्ष. अप अँड अवे. पळयत रावात. Hidden Media.